Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa travelling from London to Mopa with regard to non-acceptance of e-visas at Mopa airport. Speaker sir, हे दिसांनी कितें जालां की जे लोक लंडनच्यान मोपा येतात, पयलीं लंडनच्यान दाबोली येताले. मुख्यमंत्री माझे हे आयक, आतां मोपाक ते ई-विजा एक्सेप्ट करनात आनी लंडनाक जेन्ना तूं बोर्ड करता तेन्ना तुका सांगतात ते तूं जर मोपा वतलो तुजो ई-विजा चलचो ना. ई-विजा म्हणटा तो पोर्तुगेज पासपोर्ट आहा ताजे कडेन ई-विजा आसता. स्पीकर सर, एक हें जें आहा कितें आहा, ई-विजा कॉपीन गोवा इज मेड वन डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वेर ई-विजाज आर एक्सेप्टेड, पूण मोपात ते एक्सेप्ट जायना. आनी आतां कितें जालां, ताकतिकेन तुमी मोपा स्टार्ट केला आनी एअरपोर्ट एअर इंडिया फ्लायट लंडन टू दाबोली येताली ती लंडन टू मोपा केल्या आनी दाबोली तो ई-विजा एक्सेप्ट जातालो, मोपा तो ई-विजा एक्सेप्ट जायना. म्हाका पयर कोणा आनी जे मनीस बोर्ड करतात न्ही तांकां एक TPL म्हणून लायतात, एक सेपरेट फी लायतात, टेम्पररी लँडींग परमीट म्हणून मोपाक. हें आतां 3 दीस जालें चालू आहा. स्पीकर सर, हांव मागतां की वयले इंजिना कडेन तुमी सिव्हिल एविएशन सेक्रेटरी नाल्यार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स सेक्रेटरी तांचे कडेन उलोवचें. टिल दॅट टायम शिफ्ट दीस बॅक टू दाबोली. लंडन टू गोवा फ्लायट शूड बी शिफ्टेड बॅक टू दाबोली. ना जाल्यार गेट वीक टू लंडन. गेट वीक सर, हांव ई-विजा कित्याक एक्सेप्ट करना पळय न्ही तो चॅक करपाक लायता. तांचे कडेन तें मशीन ना खंय सादें. घेवपाक लायता. मागीर ते ताकतिकेन कित्याक स्टार्ट केलें?